सीझेडएमपी संदर्भात बुधवारा पिळण पंचायतीन थळाव्यांबरोबर बसका घेतली। पिळण पंचायतीन थळाव्यांबरोबर केंद्र सरकारान तयार केल्ल्या सीझेडएमपी प्लानाक विरोध केला। थळाव्यांनी ह्या संदर्भात सुचोवण्यो करच्यो त्या प्रमाण प्लान तयार करून पिळण मार्रा पंचायत सरकाराक सादर करपाचे आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी हांगासर एक मिटींग आपयल्ली आमच्या सगळ्या विलेजरांची, जो CRZ जो प्लॅन जो आमकां आयज येयल्लो आसा तेजेर आमची मार्रा विलेज आहा तेजेर आख्खो फूल हो दाखयलो, सर्वे नंबर कांय ना, तेजेर आख्ख्या आमकां बफर झोन सगळो आख्खो CRZ घातलेलो आसा तो। म्हणून आयज ही मिटींग आपयली। तशेंच पिलेन आहा पळय तेतूनय आमकां दाखयला आमचो ग्रावंड जो आसा प्ले ग्रावंड तोवूय आमकां CRZ घातलेलो आसा। म्हणून हे लोकांचे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन्स हेका लागून एक मिटींग आपयल्ली आहा, तितून आमकां बरेपैकी एक साथ मेळ्ळा लोकांचो ऑब्जेक्शनाचो हेजो, आनी हो ऑब्जेक्शन आमी आतां फुडें फॉरवर्ड करतले। आनी हे आमच्या विलेजरांचे जे कोण आयज मिटिंगेक येवंक ना तेंचे कडेन हांव अपील करता, जी ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन्स कितें आहा जो पंचायतीन आमचे प्लॅन हो ओपन आसतलो आनी 15 दिसांचो आमकां टायम दिल्लो आसा, तेजे पयलीं तेणी येवन हांगासर आमकां सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन दिवचे की आमी तो प्लॅन रेडी करून तांकां धाडूंक शकता पळय तसो। आमी पंचायतीच्या वतीन या CRZ जो आमकां गव्हर्मेंटान धाडला ताका आमी ऑब्जेक्ट करता, कारण जितून तेणी दाखयल्लें आसा तितून जे मेन ग्रोज आहा तितून सगळो बफर झोन दाखयल्लो आसा, तितून आमची एक्झिस्टींग घरां आसा ही सुद्दां त्या हितून येता। त्या खातीर हे फुडें आमच्या लोकांक खूब त्रास जातले, हो त्रास जावचो न्हू। आमी आमचे एक्सपर्ट घेवन नवो प्लान केल्लो आसा, तो प्लान आमी त्या डिपार्टमेंटाक धाडटले आनी म्हाका त्या डिपार्टमेंटान तो कन्सिडर करचो आनी आमच्या लोकांची जी मागणी आसा ती मान्य करची। जो आयज कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो पंचायतीन आमी एक डिस्कस करपाक आयज आमी मिटींग कॉल आउट केल्ली, ताका लागून लोकांचो बरो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो। आमी आमच्या परीन आमचो प्लॅन आमी प्रिपेर्ड केल्लो आहा, बरो एक आमचो एक सर्वेयर घेवन एक प्रिपेर्ड प्लॅन केल्लो। लोकांक कसो प्लॅन जाय, आमच्या गांवांत ज्यो आमच्यो स्लूज गेट्स आहा त्यो कन्सिडर जावंक ना, एक एजन्सी अपॉयंट केल्या तितून त्यो तेंच्यांनी स्लूज गेट्स दाखोवंक ना आसल्यो, आमचे बांद आहात ते दाखोवंक ना, आमची ट्रेडिशनल ओल्ड घरां आहात ती दाखोवंक ना। हेका लागून आमी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन करता की जो लोकांक प्लॅन जाय, जो आमच्या विलेजीक प्लॅन जाय तो सरकारान गृहीत धरचो आनी एज पर दॅट न्यू प्लॅन करचो, जेणे करून जेन्ना जी एजन्सी सरकारान अपॉयंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान जी अपॉयंट केल्ली आहा तेन्ना तेंची स्टेट गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय, तेच्या बरोबर लोकल बॉडी जेन्ना गांवांनी जाय लोकल बॉडींक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमच्या लोकांक कितें जाय कसो प्लॅन जाय। हांव स्वर्ण सिंग राणे किरण शेतकार कंपनीचो चॅरपर्सन। जो CMEZ प्लॅन हो पळय गव्हर्मेंट करता तो प्लॅन हो आमच्या विलेजीक कन्सिडर करपाक चडसो सुटेबल ना, कित्याक आमची ही धाकटीशी विलेज आनी तिका फकत एक स्मॉलशी क्रीक लागता आनी त्या क्रिका सायडीक तितके मँग्रोव्स कांय ग्रोवन जाल्ले ना, आनी ताका ऑलरेडी 3 स्विच गेटी आहा त्यो 500 years बॅक पासून आमी वॉटर कंट्रोल करता आनी ह्यो स्विच गेटी आमी परते मेंटेन करता। ताका लागून हो जो प्लॅन आहा हो बफर झोन आनी कितें लायल्लो आसा पिलेनान भितून तो लावचो